मुरगांव पोर्टाचेर दिल्ल्या मर्यादे परस चड कोळशाची हाताळणी केल्ल्यान साउथ वेस्ट पोर्ट म्हळ्यार जिंदालाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारण दाखय नोटीस काडिल्ली. नोटीशींत प्रदूषणा विशीं प्रस्न आशिल्ले. नोटीशीक जिंदालान जाप दिल्या. जिंदाल म्हणटा वास्को शार आनी गोंयच्या हेर शारांत प्रदूषणाचो लेव्हल एकाच तरेचो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो डाटाच तशें दाखयता. मंडळाच्या आंकडेवारी प्रमाण 2016-17 प्रदूषणाचे लेव्हल मडगांवां 69 PM10 जाल्यार फोंडा 79 PM10. प्रदूषणाचे लेव्हल पणजे 75 PM10 आनी म्हापशां 96 PM10. म्हापशां प्रदूषण सगळ्यांत चड. 2016-17 प्रदूषणाचे लेव्हल वास्कोत 83 PM10. प्रदूषणाची आंकडेवारी दितना वास्कोत प्रदूषण हेर शारां परस उणें म्हूण जिंदालान मंडळाक सांगलें. ते भायर जिंदाल म्हणटा वास्कोत JSW लागून जे प्रदूषण जाता ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर शक्य ते सगळे उपाय ते करतात. जिंदालान प्रदूषणाच्या लेव्हलाचेर जाप दिली, पूण ताणें दिल्ल्या मर्यादे परस चड कोळशाची हाताळणी केल्या ताचेर जिंदालान कसलेंच स्पश्टीकरण दिवंक ना. जिंदालाक 5.5 मिलियन मेट्रीक टन कोळशाची हाताळणी करूंक मेळटाली, मात तांणी 11 मिलियन मेट्रीक टन कोळशाची हाताळणी केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.